येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. हालींच कोसळ्ळी मडगांवच्या अर्बन हेल्थ सेंटराची वणट. त्या उपरांत आतां मडगांवच्या आदले नगरपालिकेच्या इमारतीची पाळी येतली काय कितें? लोक उक्तायतात दुबाव. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि रानमंत्री विश्वजीत राणेच्या व्याघ्र प्रकल्पाविशयीच्या स्टेटमेंटाचो म्हादई बचाव आंदोलकांनी केलो निषेध. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करपाची मागणी धरल्या लावन. आता दक्षिण गोंयांत जागर. जॉन फ्रांसिस फेर्नांडीसाचे यादीन युनायटेड बॉयज ऑफ दांडो कोलवान घडोवन हाडलो सुपर सोकर टुर्नामेंट. टुर्नामेंटान सांज उदेत एरियलान कार्मोनासीचेर 4-0 गुणांनी जैत जोडले. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. पावसांत गोंयच्यो भोवतेक सरकारी इमारती जीव सोडपाच्या मार्गार आसात. मडगांवच्या अर्बन हेल्थ सेंटराची वणत कोसळ्ळ्या उपरांत आतां मडगांवच्या आदले नगरपालिकेच्या इमारतीची पाळी येताशी दिसता. बिल्डिंगेचे कोपचे पडून लोखणाच्यो सोरयो दिसपाक लागल्यात. पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट. आज मडगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन बसता तेजे कॅबिना सायडीतले की सिलींग आसली ती थोडो प्लास्टर पडिल्लो आसा. फाटल्या खूब दिसांनी खूब पावसा दिसांनी मडगांवचे खुबशे बिल्डिंगेचे हेल्थ सेंटराचे थोडे कोसळ्ळे आसा. तशेंच काल पाटीपाड्यार एक बिल्डिंगेचो सज्जा कोसळ्ळो. हे म्युनिसिपालिटीन पाविल्ले आसा. म्युनिसिपालिटीच्या बिल्डिंगेचे सिलिंगाचे थोडे बिल्डिंगाचो पोर्शन थोडो पडिल्लो आसा. सांगत आशिल्ले की म्युनिसिपल बिल्डिंगाची हेल्थ इज इन व्हेरी प्रिकेरियस कंडिशन. कित्याक ताका निग्लेक्ट जाता. आतां पळय सगळी वॉल्स इतली फुगल्या केन्ना पडपा अर्बन हेल्थ सेंटर पडले हेजो एक भाग पडपा हें ना. रोड सुद्दां दिसली पडटा वयर. आज पळय पळय सकाळी हें प्लास्टर कोटिंग जो आसलो तो सकयल पडला. कोणाक काय जावना दॅट इज फायन. पूण इतलें हें जाल्लें आहा निग्लेक्ट जाल्लें आहा बिल्डींग. आनी हे भाशेन ही इतली आयकॉनीक बिल्डींग सपोज डॅमेज जाली जाल्यार आनी आम कितले लॉजीक गजाल आनी उरपाना. सो आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन मातशी एटेन्शन घाला ह्या बिल्डिंगाचेर. नाजाल्यार ही अर्बन हेल्थ सेंटरा भाशेन ह्यो पडपाची आसा. इतले लायम मोटराचें जे बांदकाम आसा ते भाशेन इतली उदक लागप म्हणजे जाल्यार तेका हें उरपाना, स्ट्रेंथ उरपाना. मातशें कितें अशें वायब्रेशन जालें जाल्यार पडपाक शकता. आतां तो आर्क दिसली पडटा ते क्रॅक्स येयला. क्रॅक्स येयला तर इट इज अ सायन ऑफ सम व्हेरी डेंजरस सायन. कित्याक इट इज नॉट ऑफ काँक्रीट हो आर्क आसता. विथ लॅटरायट स्टोन. आनी तो मोदलो स्टोन आहा तो मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता. तो मोदलो स्टोन सपोज पडलो जाल्यार एंटायर कॉलेप्स जाता ऑन इट्स ओन. सो मागता आमचे इंजिनियर आहा हांगा कितलेशे हाचेर कित्याक लक्ष घालना तें म्हाका समजना. तुमी सगळे आख्खे मडगांवचे जे बिल्डिंगाचे फायले येतात त्यो बिल्डींग तुमी चॅक करतात. सारकें आहा, प्लॅनिंग सारकें आहा, हें सारकें आहा, तें सारकें आहा. आनी आपली स्वताची बिल्डींग हे भाशेन निग्लेक्ट करप हें सोबना आमकां. GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. गोंयांत वेगळेच गेमिंग कमिशनर नेमात. ज्यांचे कडेन पॅन कार्डां आसात तांकांच कॅसिनोत वचपाची परवानगी दियात. TMCच्या ट्रॉजन डिमेलोन सांगला. गोंयचें सरकार मांडवीत कॅसिनोच्या रुपांत उफेता. कॅसिनो संस्कृतीक लागून रातच्या वेळार पणजे भोंवप धोक्याचें जावन रावलां. डिमेलोन टिका केल्या. टॅक्स, टॅक्सी आनी कसिनोंक घेवन तृणमूलच्या ट्राजन डिमेलोन भाजपा सरकाराची धुलाय केल्या. केंद्र सरकारान कॅसिनोचेर 28% GST लायल्या. पूण गोंयचो उद्देग मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा हो टॅक्स उणो करपाची खंय केंद्र सरकाराक विनवणी करतले. कॅसिनोवाल्यांचे लाड चल्ल्यात आनी शेकवाल्यांच्या फाटल्यान हात धुवूंक लागल्यात. आयकात ट्राजनाची टिका. To know what is the earnings, what is the turnover, what is the control. TMC demands that the government has been fooling the people of Goa by saying that they are going to appoint a gaming commissioner.
Where is he? Why not? Because underhand money, as I have said, this government is by the casinos and for the casinos, the present government. इतलेच सांगपाचें तुका आयज वो सरकार जी आसा, this government is floating in the Mandavi river in the casinos. The heart is there. They are playing the fool with the people of Goa. See the people of Panjim, how much they are suffering on these casinos. Dhuspat jala lokachi rachi. People are afraid to get out of the house. Michael Lobo meets the chief minister to protect the hearts where the fishermen for donkeys' years have been keeping their canoes. And the chief minister has promised them a meeting with the tourism minister and the fisheries minister. Now for this you require them to protect what? What are you deciding? Whether to give them protection or not? What nonsense is going on? That they should have the chutta karun, the boat series about the actually hurts karun. You are disturbing that also. And you want to decide what you have to decide. And casinos are lying. See the pollution in the NIO has certified that the pollution is the highest there. 6 casinos within the radius of 500 meters. Imagine. PMC demands that immediately appoint a gaming commission. Those people who are entering should not be allowed without a PAN card, so that accounting is done properly. And only when the gaming commission comes, even that winning money will be accounted for. फाटल्या दिसांनी तुम्ही आयकलं आसतलें, because the shacks do not have pollution control NOC, हिंगा सील केला सगळ्यांक, हिंगा pollution control clearance. CRZ has given provisional. What is the meaning of provisional? There is no provisional in the law, and we are not expecting. आमचे शॅक वाले गोंयकार जी तेजेर जी पोट भरतात ताका तुमी सील करतात because they have not got the NOC on the pollution. And here I am reading the last line. Decision. The authority, after detailed discussion, decided to grant in principle approval. In principle. And after submission of EIA, report final NOC will be granted. कॅसिनोचेर GST लावप हो कोणाकय मान्य जावपी असो निर्णय, कित्याक तर थंय गरीब लोक वचनात, गिरेस्तच वयतात, पूण तांचे वयलो टॅक्स उणो कर म्हण सांगपी पूण गरिबांच्या हेर वस्तूंचेर आळीमिळी गुपचिळी करपी मावीन कितलो शाणो ते सामील वळवयकारान सांगला. आयकात ताका. की तुम्ही जर कॅसिनोचो टॅक्स जर कमी करपाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट करता जाल्यार ही जी सर्वसामान्य गोर गरिबां खातीर ज्यो वस्तू आसा तेंचे वयलो टॅक्स कमी करा न्ही. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या सुटके झुजारींच्या भुरग्यांक 2 वर्सां भितर नोकऱ्यो दिवन तांचे बेरोजगारीचो विशय सोंपोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लें. पूण दिल्ल्या उतराक प्रमाण आजून उरिल्ल्यांक नोकऱ्यो दिवपाक नाशिल्ल्यान सुटके झुजारीच्या भुरग्यांनी आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेतली. पळयात. आम्ही आज हांगा आयल्यात, आमची सीएमान अजुनी काम केलें ना. तेणे आमकां सांगिल्लें की आपूण हे पयलीं तेणी सांगलें आमकां आमी आमरण उपोशनां राविल्लीं तेन्ना तेणे लिंबू पाणी दिवन आमकां हांव राविल्लें आमरण उपोशनां 10 दीस रावलें उदक पिवूनच. तेन्ना तेणी म्हाका लिंबू पाणी दिवन तेणी सांगिल्लें आपूण 3 म्हयन्या भितर तुमचें हें काम काबार करता म्हणून. सोपयता म्हणाले हो फ्रिडम फायटराचो इश्यू आपूण काबार करता म्हण सांगिल्लो आनी तुमी परत आनी हांगा आझाद मैदानाचेर येनाका म्हण सांगिल्लें. आमी ओके म्हणलें. मागीर ताणें सांगलें 3 म्हयने हें जातकर ताणें 23 जॉब आपूण आतांच काडटा म्हण सांगिल्लें. 23 जॉब ताणें काडपाकूच म्हणल्यार ताणें 6 म्हयने काडले. मागीर ताणें हें करून 23 जॉब दिले आनी ताणें सांगलें आपूण आतां बेगीन हें सोंपयता, आपल्याक 2 वर्सां एक्सटेंड दिया म्हणून तुमी. 1 वर्स ताणें आमकां बरोवन दिल्लें रिटर्न आनी 1 वर्स आपूण तुमकां आपल्याक एक्सटेंड दियात, आपूण 2 वर्सां भितर हें सोंपयत म्हण सांगिल्लें. 2 वर्सां जालीं. परत ताणें सांगलें आमकां हितूक आपूण पयलीं आतां आयनॉक्साक ताणें सांगलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा बसून ताणें सांगिल्लें आमकां की आपूण पयलीं 60 काडटा
आणि मागीर 40 काडटा आणि इतली काडून आपण सोंपयता म्हण सांगिल्लें. त्याने आता आमचे फर्स्ट 3 म्हयन्यात परत त्याने एक्सटेंड केलें की 3 म्हयन्याक मार्च म्हणल्यार आपण सोंपयता म्हणून. त्याने मार्चूय म्हणल्यार सोंपयना. आतां तो आमकां अपॉयंटमेंटूय दिना. आमी आमकां ताका विचारूंक सांगून विचारपाक सोदतात की आमची बेगीन बेगीन काबार कर म्हणून. आमच्या भुरग्यांचे हांगा वर्साय जातात आनी हो इश्यू फ्रिडम फायटराचो इश्यू वाडपाचो काय ना. आतां हीच काम हे दितकर तुमी जॉब दितकर हो इश्यू काबार जाता. सेटलमेंट करता आनी तेणी सांगिल्लें आतां तेणी तो पयर 18 जुनाक सांगता की फुडली जून 18 जुनाक म्हणल्यार काबार करता म्हणून. म्हणल्यार तो अशी वाडोवन वाडोवन कितली वाडयता आनी आमकां केन्ना काबार करतलो. मातशें आमी रिक्वेस्ट करतात की ताका आमचो हो इश्यू बेगीन बेगीन सोंपोवचो आनी जी पळय आसात आमची भुरग्यांची वर्साय जाता ते सेटलमेंटूय जाल्यार सेटलमेंट कर आनी कितें करपाचें तें करून आमचो बेगीन इश्यू काबार कर. आमी आयज हांगासर जमल्या कारण की 2021 आमी उपोशणाक बसलेले आनी आमच्या जॉबाक लागून आनी थोडीशी आमची कामां जाल्या पण अजून सगळ्यांची जावंक ना. आनी डिसेंबरान सीएम सरान सांगलेले की तुमच्या फाटल्या जुना मेरेन सगळी करता म्हणून. पण जेन्ना 18 जुनाक तेंच्यांनी स्टेटमेंट परत केलो की तुमकां आनी एक वरस वाडोवन दिता, फुडल्या 18 जून 2023 मेरेन तुमची सगळीं कामां कंप्लीट करता. पण हांव तांकां सीएम सरांक अशें सांगूंक सोदता की आतां सगळ्यांची वर्सां जाल्लेली आसा, जायत्या जाणांची एज लिमीट क्रॉस जाल्या म्हणून तेंच्यांनी चड तेंप आमकां वाट पळोवंक लावची न्हू. जाता तितले बेगींतल्या बेगीन आमचे हो जो कितें प्रश्न आसा तो सुटावो करपाचो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी रानमंत्री विश्वजीत राणेन व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रश्ना संदर्भात केल्ल्या स्टेटमेंटाचो म्हादय बचाव आंदोलकांनी निषेध केला. म्हादय अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करात ही मागणी तांणी लावन धरल्या. म्हादय अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हूण अधिसूचित करचो ही मागणी घेवन आंदोलक गोंयांत खवदळ घालपाचे आसात. उत्तर गोंया उपरांत शुक्रारच्यान दक्षिण गोंयांत जागर सुरू करपाचो निश्चय म्हादय बचाव आंदोलनान केला. गोंय वाचपाक जाय जाल्यार लोकांनी ह्या आंदोलनाक तेंको दिवचो, तांणी उलो मारला. आयज जेन्ना पेपर हातीन घेतलो तेन्ना पयलें दिसलें गोवा वायल्ड लायफ बोर्डचे चेअरमॅन आमचे बाब प्रमोद सावंतजी आनी तेजे वायस चेअरमॅन विश्वजीत राणे हांचो 2 स्टेटमेंट आयले की आमी टायगर रिझर्व म्हणटा तो भायर आयलो म्हणून. दुख्ख दिसता. म्हाका दिसता आमच्या आदरणीय चीफ मिनिस्टराची स्मृती मातशी दिसता हें जालें दिसता खंडीत पडलेली आसा. कारण 2020 ताणेंच सांगलेलें की आमी टायगर रिझर्व करपाकूच जाय म्हणून. टायगर हो एक प्राणी म्हणून पळोवं नाका, तो एक अम्ब्रेला स्पिसीस जावन आसा. ह्या अम्ब्रेला स्पिसीस जेन्ना आसा तेन्ना सगळे हे हो एक राखण करता म्हणूनच ताका आमी राखणदार असं म्हटलेलें आसा. तुमकां खबर आसतलें काही वर्सां वाघ्य देवाची पुजा करताली कारण हो जंगल सांबाळपा खातीर हे जल जमीन आणि जंगल सांबाळपाची जर गरज आसा तर वाघा शिवाय जायना. तितून NTCA यांच्यांनी पत्र बरयल्लें आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक की तुमी टायगर रिझर्व करा म्हणून. 3 युनियन मिनिस्टर भितरले एक प्रकाश जावडेकरू आसा जो BJPचो मिनिस्टर आशिल्लो युनियन मिनिस्टर तांच्यांनी सुद्दां बरयल्लें गोवा गव्हर्मेंटाक की टायगर रिझर्व करा म्हणून. तशेंच आयज प्रायम मिनिस्टर सगळ्याक सांगता की टायगर हे वाचयात म्हणून. अशें आसतना काही जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकराचो गव्हर्मेंट आशिल्लो तेन्ना राजन आर्लेकर हे फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले. ह्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान सुद्दां कितें केलां आपलो प्रपोजल घेवन सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाक धाडलेलो आसा. राजन बाबान सांगला तशें आमची टीम जी आसा सेव टायगर नोटिफाय टायगर रिझर्व हेजे आमी हे टीम जी आसा आमी मुखार सरिल्ली आसा ते आमी गंभीर आसा. वी आर व्हेरी सिरियस अबाउट इट. And we have the courage. We have the courage to tell the government. We have the courage to fight. We have the courage to appeal. We have the courage to go to each and every panchayat मध्ये. आता ऑलरेडी नॉर्थात केल्ले आसा, मोटरसायकल रॅली केल्ली आसा, पूण आतां आमी सावथात पांय घालपाक लागल्या. निशेध करता प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे जो चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन आसा, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा विश्वजीत आनी CM. अरे CM तुमची पोटां भरनात. एक फॉरेस्ट तुम्ही लासलो म्हाका दिसता हे मॅन मेड म्हणून तुम्हीच लास्टाक डिक्लेअर केलो. तो मनीस तुमकां मेळना, फॉरेस्टाक कोण उजो घालतालो तोय मेळना. दिस वॉज ऑल डन विथ द इंटेन्शन, मॉडिफाईड इंटेन्शन. वायल्ड लायफ बोर्डा वयल्यान गोंयचो प्रामाणीक आनी अभ्यासू तज्ञ राजेंद्र केरकाराक पद्दतशीरपणान कुशीक काडला.
तशें केल्ल्यान मुख्यमंत्री आनी रानमंत्र्याक आपणाक जाय तशें करपाक रान मेकळें असो आरोपय राजन घाटीन केलो. जेन्ना वायल्ड लायफ बोर्डान राजन बाब केरकर आशिल्लो तो वाघाचे सगळे जाणां A to Z ताका तुमी काडलो कित्याक आनी रिकॉन्स्टिट्यूट कित्याक केली? जर तर तुमकां खरी म्हादई वाचोवंक जाय आसली, जर तर तुमकां इकॉलॉजी सगळी सांबाळपाची आसली, वेस्टर्न घाट सांबाळपाचो आसलो, एनवायरमेंट सांबाळपाचें असलें, जाल्यार राजन बाब केरकराक तुमी कित्याक काडलो? तुम्ही सगळे पपेट घातल्या. आज तुम्ही सर उलयता, चीफ मिनिस्टर उलयता आणि फॉरेस्ट मिनिस्टर तेच तुमच्या खरं घडटा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवच्या जिल्लो न्यायालयाची पोरू सामकी अवतिकाय जाल्ली. पुराय इमारत पावसात गळटाली देखून हे न्यायालय बंद केल्ले. अनुमात PWDन इमारतीच्या नवनिर्माणाचे काम परतून सुरू केलां. आता इमारत सुधारल्या पूण अजूनही काम विभागांनी दुरुस्तीची गरज आसा. आदवगाद प्रसाद नायकान त्या विशीं खंत उक्तायल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आतां तुमकां आमी दाखयता हो जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा हेची पयलींची इमारत कशी आसली आनी आतां कशी जाल्या ती आमी दाखयता तुमकां. गेल्ले पावसाक ही जी कोर्टाची बिल्डींग आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ती सगळी गळटाली आनी तेजेर प्लास्टीक घातले आनी हे प्लास्टीक पिड्ड्यार जाल्ले कारणान उदक सगळी भितर वचपाक लागले. नळ्यांतल्यान नळी सुद्दां फुटलेले आनी हे जातरेक ह्या कोर्टाक भितर सगळे फायल्यो बी दिसपाक लागल्यो. ह्यो आमी हायलायट केल्यो आनी तेच नंतर हो कोर्ट जो आसा हो बंद केलो आनी सगळे एडवोकेटांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें. हांगा कायदा मंत्री आसा तो सुद्दां येवन गेलो निलेश काब्रात आनी तांचे कितें डिस्कस जातरेक हो कोर्ट बंद केलो आनी आज ह्या बिल्डिंगेची पळयात रिनोवेशन करून PWD हे पडटा आनी PWD आज हेजें रेनोवेशन केले कडेन आसा. आज ही जो कोर्ट आसा हो आज बरी दिसता आनी बरी आसा. हो जो कोर्ट आसा हो सांग्यार, केप्यां, काणकोण ह्या सारकें केले कडेन आसा. आतां आमी ह्याच एडवोकेटा कडच्यान आयकुया की तांकां कशें दिसता, पयलीं कसो आसलो आनी आतां कसो दिसता ह्या कोर्टा बद्दल ते तांचे कडेन आज आमी विचारून घेवया. बिल्डिंगेचे तुमकां आता सध्या तांचे वयले काम केल्ले आसा, सगळे सारखे आसा आनी फाटल्या दिसांनी पावस आयला पळय. आता जून म्हयन्यान तर पावस नाशिल्लो, जुलयान जेन्ना पावस सुरू जाल्या पळय तेन्ना सध्या तरी कांयच प्रॉब्लेम जावूं ना. एज फार एज तांगे कितें काम जाल्या पळय वयल्यान तरी बरें दिसता काम. सो अजून तरी खंयच काय लिकेजीस असो इश्यूज असो कांयच येवंक ना आमकां. पोरणी आसता तेन्ना तुमी पयले आसतले फाटल्या दिसा आमी गेल्या वर्सा तेन्ना सगळे हांचे गव्हर्मेंटाचे दाखोवन दिले आमी की बाबा थंय सगळे कडेन लिकेजीस आशिल्ली. ते वयले रूफ आसा पळय रुफांतल्यान ते लिकेज जावपाक लागिल्ले. सो तांच्यानी ते सगळे चेंजीस केले आता. ओके आनी ताजे वयल्यान ते आतां वयले रुफींग ताणें नळे बिळे सगळे बरे भशेन बसोवन दिल्या. वयल्यान ताजे पोंच्यान आतां ताणें कितें केला, नळ्याचे पोंच्यान ताणें तुगेले तारपोलीन शीट्स घातल्या आनी ताजे पोंच्यान POP घातल्या. ओके सो ताजे कारण ते आतां लिकेज मातशी थारला ताजी. आतां तांच्यान ते हे घातल्या नळे घातल्या, तारपोलीन शीट्स घातल्या आनी POP केला. ताजे वयल्यान कितें जालां, हीट जनरेट चड जाता थंय. जेन्ना मे म्हयन्यान जेन्ना आमी काम सुरू केलें, एप्रिलान जेन्ना शिफ्टिंग जालें, एप्रील, मे आनी जुनान म्हणटा पावस नाशिल्लो तेन्ना सामकेंच काम करपाक नाशिल्लो. अक्षरशः थंय सामकी एक स्वेटिंग जातालें. इतकें स्वेटिंग जाता की ते हीट जनरेट जाता थंय. सो नाव आतां थंय जाय कितें, इन ऑल कोर्ट रूम शूड बी फुल्ली AC एक्विप. आतां केपें कोर्ट, सांग्या कोर्ट, काणकोणा, दीस कोर्ट्स आर ऑल एक्विप विथ ACs. सो होय आमचो आसा मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की हाकाय ACs प्रोवायड करपाचे म्हणून. फाटल्या दिसान हायकोर्टान इश्यू आयिल्लो तो एंड द हायकोर्ट ऑल्सो द पेटिशन दे हॅव सेड दॅट दे विल लुक इन टू द मॅटर. ओके सो आमी रावता आतां गव्हर्मेंटा कडेन की ते सगळे कोर्ट रूम्स जे आसा पळय AC करतले. सो कोणाकच कसलेच प्रॉब्लेम जावपाक ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता कणगांवकर आनी संगीता ओली. जॉन फ्रांसीस फेर्नांडीसाचे यादीन युनायटेड बॉयज ऑफ दांडो कोलवान सुपर सोकर टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. ह्या 32व्या सुपर सोकर टुर्नामेंटात सान जुदे द आरियलान कार्मोना SCचेर 4-0 गुणांनी जैत जोडले. पळयात. खेळाचे सुरवे सावन साव जुजेदा आरियल पंगडान जिखपाची मोख दवरिल्ली. मोहम्मद मसुरीन गोल करपाक सुरवात केली तेन्ना पंगडाची जिखपाची आस्त वाडली. कार्मोना पंगडानय खेळाक गोल मारपाक नेट दवरलो पूण तांकां साव जुजे आरियल पंगडाक तोंड दिवपाक येस आयलें ना. निमाणे साव जुजेदा आरियल पंगडान 4-0 गुणांनी कार्मोना SCचेर जैत मेळयलें. मोहम्मद मसुरीक मॅन ऑफ द मॅच किताब फावो जालो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. ब्रेस्तारा आनी शुक्रार राज्यात सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाली. चडशा 13 केंद्रांनी दोनूय दीस 13 सेंटीमिटरा वयर पावसाची नोंद जाली. शेनवारा व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पळयात. नेटाच्या पावसाक लागून जायते वाठार तुंबपाची आनी हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. शेनवारा नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस घालून घेवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पावसाक लागून शुक्रारा तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जाला. चडावत तापमान 27 डिग्री उरतले. शेनवारचे चडावत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस उरतले. 18 तारखे मेरेन व्हडलो पावस. फुडल्या 5 दिसांक येल्लो अलर्ट. पावसा वांगडा नेटाचो वारो. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री. 18 तारखे मेरेन बोट धन्यांक अशांत दर्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.